मॅडम, सुगंध तर इतलो बरो येता जाणा. थँक्यू. टिफिना वांगडा त्यो न्यूट्रिशनाच्यो गुडयो दिवपाक विसरू नका हा. आता तू न्यूट्रिशनाच्यो गुळयो विसर. कित्याक? का या तांदळातूच सगळे न्यूट्रिशन मेळटले. पंचामृता फोर्टिफाईड राईस हातूंत आयर्न, झिंक, फॉलिक ऍसिड, व्हिटॅमिन ए, बी सारकेले 9 मिनरल्स आसात. तर हे झाले नाही निरोगी आणि सुवादिक. तर पुराय पौष्टिक आहारा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस असल्यास पुरो. पुराय पोषणा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस. घराघरांनी पंचामृता. दिस प्रोग्राम इज सपोर्टेड बाय स्मार्ट बाजार. सबसे कम दाम चाहिए, स्मार्ट बाजार चलिए. नमस्कार. प्रुडंट मिडियाच्या हॅलो दोतोर कार्यावळीन तुमकां सगळ्यांक मना काळजासान येवकार. तुमकां येवकार दितना आज आमचे तज्ञ दोतोर आसात ती आसा डॉक्टर रेणू सावंत, ऑप्थाल्मिक सर्जन, चिखली हॉस्पिटल. आनी आयचो विशय आसा तिरशेपण जाका आमी म्हणटा किंवा स्क्विंट म्हणटा त्या विशयार ती आमकां विस्कटान म्हायती दितली. डॉक्टर नमस्कार आनी येवकार. नमस्कार. सगळ्यान पयलीं आमी प्रश्न मनान सगळ्यांच्याच मनान आसता की स्क्विंट म्हणजे कितें तुमच्या परिभाशेन आनी तांचो प्रिवेलन्स कितें तितको तांचो वॉट इज अ प्रिवेलन्स कितें आसा अंदाज? हां, स्क्विंट म्हणल्यार साद्या शब्दांनी सांगचें म्हणजे दोन्ही दोळे जेन्ना वेगळे वेगळे दिशेनी पळयता ताका आमी स्क्विंट म्हणटात. एक नॉर्मल मनशाक म्हळ्यार ज्या मनशाक स्क्विंट ना ताका केन्ना तो एक वस्तू कडेन जेन्ना पळयता तेन्ना दोन्ही दोळे एकच दिशेनी पळयतात. पण ज्या मनशाक स्क्विंट आसा ताजो केन्ना केन्ना एक दोळो स्ट्रेट पळयता, दुसरो दोळो भायले दिशेनी, भितरले दिशेनी, जो केन्ना केन्ना वयर जावं सकयल सुद्दां पळोवपाक शकता. सो हेका आमी स्क्विंट म्हणटात. ताका क्लिनिकल टर्म स्ट्रॅबिस्मस म्हणटात आमी. हय. आनी कोंकणीन ताका तिरशे दोळे म्हणटात, मराठीन तिरळे दोळे म्हणटात, हिंदीन भेंगापन म्हणटात. हय. सो हेजो प्रिवलन्स ऑलमोस्ट 2 to 4% आसा. म्हणल्यार 100त 2 ते 4 लोकांक स्क्विंट आसता वेगळे वेगळे ग्रेड्सान. हय. सो केन्ना केन्ना म्हणजे असो म्हणजे थोड्यांक अशें दिसता की मातसो स्क्विंट आसा बरी गजाल म्हणजे एस्थेटिक्स सेन्स. केन्ना केन्ना लोक मातशे म्हणजे मे बी फकाणांनी म्हणा अशें म्हणटा की उसकी दाहिने आंख इतनी खूबसूरत है की बाई आंख उसको दाहिने आंखों की तरह देखते ही रहते हैं. सो इट इज दॅट वे. सो डॉक्टर म्हाका सांगा, आता तुम्ही जेन्ना सांगलें की हाचो इतको प्रिवलन्स आसा, पयलीं म्हणजे हाचें जाता कित्याक लागून, हाव इट डेव्हलप्स? सी, स्क्विंट कित्याक जाता म्हण आमकां जर समजुपाक जाय तर आमकां दोळ्याची जी एनाटमी आसा, जे स्ट्रक्चर आसा ताचो मातसो बेसीक अंडरस्टँडिंग आसपाक जाय. सो आमच्या हातून जे विज्युअल परसेप्शन जावपाक जाय, म्हणजे आमकां दिसत ही प्रक्रिया जर निर्माण जावपाक जाय तर कितें कितें भाग आसा. सो ताका एक्चुअली 3 भाग आसता. सो एक म्हणटात तो मोटर, दुसरो म्हणटात सेन्सरी आणि तिसरे म्हणटात ते कॉर्टिकल जावं मेंटल. सो हे साध्या शब्दांनी सांगपाचें म्हणल्यार मोटर म्हणजे दोळे जे मुवमेंट करतात ताका आमी मोटर म्हणटात. नॉर्मल मनशात दोळे एका बरोबर एक तालमेलान, एक कॉर्डिनेशनान मूव करतात. आणि हे मूव करपाक साठी प्रत्येक दोळ्याक 6 एक्स्ट्रा ऑक्युलर मसल्स म्हणजे स्नायू, एक एक दोळ्याक 6 स्नायू असता. सो हे स्नायू जेन्ना सारखे काम करता तो दोळो कॉर्डिनेशनान दोन्ही दोळे मूव जाता. सो हो जालो मोटर भाग. सेन्सरी म्हणजे आमच्या दोळ्यांनी जे इमेज जाता, जे चित्र तयार जाता ताका आमी सेन्सरी परसेप्शन म्हणटात. सो त्याच्यासाठी आमचो दोळो वी कॅन जस्ट कंपेअर इट टू अ कॅमेरा सारखो जर आमचो दोळो जालो, जशी कॅमेरान लेन्स असता, फिल्म असता, तशेंच आमच्या दोळ्यान लेन्साचें काम असता न्ही, ते हे दोळ्याचे फुडलो भाग जो आसा ताका आमी कॉर्निया जावं काळी पुतळी म्हणटात ते, आणि फाटल्यान एक लेन्स असता, नॅचरल क्रिस्टलाइन लेन्स. सो हे दोन्ही मेळून लेन्साचें काम करता. आणि ताच्या फाटल्यान दोळ्याचो पड्डो जो ताका आमी रेटिना म्हणटात तो फिल्माचो काम करता. सो टुगेदर हे अशें काम करता की जसो आमचो दोळो एक कॅमेरा सारको. सो जेन्ना आमकां दोळ्याचेर एक आमी वस्तू कडेन पळयतात, सो लायट रेज कॉर्निया आनी लेन्साचे भितर येवन आमच्या पड्ड्याचेर फोकस जाता. आनी जेन्ना आमच्या पड्ड्याचेर फोकस जाता तेन्ना ताजेर एक इमेज, एक चित्र निर्माण जाता आमच्या पड्ड्याचेर. बट द स्टोरी डजंट एंड हियर. चित्र निर्माण जालें की जालें ना, ते चित्र आतां आमकां कंप्युटराक धाडपाक जाय, फ्रॉम द कॅमेरा टू द कंप्युटर. कंप्युटर कोण? तो आमचो मेंदू. सो दॅट इज अवर ब्रेन. सो ब्रेनाक दोळ्या पासून एक नर्व वता, ताका आमी ऑप्टीक नर्व म्हणटात. सो म्हणपाक शकता की एक वायर कॅमेराक ती कंप्युटराक कनेक्ट करता.
सो तेन्ना कितें जाता, सो दोनी दोळ्यापासून उजवो दोळो आनी दावो दोळो, सो दोनी दोळ्यापासून आमच्या मेंदवा कडेन ते सिग्नल्स पावता. आनी तेन्ना ब्रेन कितें करता, हे दोनी दोळ्या खंयच्यान मेळिल्ले जे पिक्चर्स आसा ताका फ्यूज करता, एकत्र करता. आनी जेन्ना हे दोनी दोळ्यापासून मेळिल्ले चित्र एकत्र जाता तेन्ना बायनॉक्युलर सिंगल विजन, म्हणजे आमी साद्या शब्दांनी 3D विजन म्हणपाक शकता, ते निर्माण जाता. सो हेका आमी डेप्थ परसेप्शन जावं 3D विजन म्हणटा. केन्ना केन्ना हे तिनी भागात, मोटर म्हणजे दोळे मूव करतना, सेन्सरी म्हणजे चित्र निर्माण जाताना, जावं कॉर्टिकल म्हणजे ब्रेनान, ह्या तिनी भागान कितें इंटरप्शन जाले, कितें बाधा जाली, कितें प्रॉब्लेम जाले की ताका लागून स्क्विंट निर्माण जावपाक शकता. सो ते सांगता हांव फुडें कितें कितें कारण. अच्छा, म्हाका सांगा डॉक्टर, आता हे तुम्ही सांगले नाही अशें कोणा मदीं लायक इन हे बाबा कोणाक जाता अशें कितें तुमचें अशें कितें हें आसा, म्हणजे ऑब्झर्वेशन अशें आसा? हय, ते खुबशे लोकांक दिसता की स्क्विंट फक्त भुरग्यांक आसता, जाणट्याक ना आसता अशें दिसता, पण तशें न्ही. स्क्विंट कॅन हॅपन इन एनी एज ग्रुप. न्यू बॉर्न भुरग्यांक सुद्धा स्क्विंट आसपाक शकता आनी जाणट्या मनशाक सुद्धा केन्ना केन्ना आयुश्यभर स्क्विंट ना तरी नंतर लेटर इन लायफ सुद्धा स्क्विंट जावपाक शकता. अच्छा, म्हणजे पयलीं नाशिल्लो पण मागीर जावं शकता. बरें, मग तशें म्हाका सांगा डॉक्टर, म्हणजे हाचे कॉजीस कितें, म्हणजे कित्याक लागून जाता हो स्क्विंट? स्क्विंटाक अशे खुबशे कॉजीस आसता, खुबशे कारण आसता. सो वेगळे वेगळे एज ग्रुपान वेगळे वेगळे कारण आसता. सो एक सिंपल कॉज म्हणल्यार एक म्हणल्यार रिफ्रॅक्टिव्ह एरर. रिफ्रॅक्टिव्ह एरर म्हणजे चश्म्याचो नंबर. केन्ना केन्ना दोनी दोळ्याचे चश्म्याचो नंबरान खूब जर फरक आसलो, एक दोळ्यान नंबरच ना, एक दोळ्यान खूब नंबर आसलो, जावं दोनी दोळ्याक खूब व्हडलो नंबर आसलो, जावं धाकटे भुरग्यांक सिग्निफिकंट चश्म्याचो नंबर आसलो, सो वेगळे वेगळे कॉजीस आसता. तेजेन एस्पेशली ल्हान भुरग्यान वाडचे वयांनी जर अशे चश्म्याचो नंबर आसलो तर ताजेन स्क्विंट जावपाक शकता. दुसरें म्हणजे केन्ना केन्ना दोळ्यांत इमेज जी जाता, जे चित्र निर्माण जाता ते क्लियर ना आसता. धाकटे भुरग्यान केन्ना केन्ना कंजनायटल कॅटरॅक्ट, जन्मता मोतीबिंदू आसपाक शकता, कॉर्निया प्रॉब्लेम आसपाक शकता, काळी पुतळी जी आसता ताजेचेर ओपेसिटी आसपाक शकता, रेटिना पड्ड्याचेर प्रॉब्लेम आसपाक शकता. सो हे सगळे प्रॉब्लेमान दिस्त कमी आसता, सो तांकां सुद्धा स्क्विंट जावपाक शकता. आनी एक इम्पॉर्टंट रिजन म्हळ्यार फॅमिली हिस्ट्री. जर भुरग्यांचे आवय बापायक स्क्विंट आसा आनी ग्रँड पेरंट्साक स्क्विंट आसा तर त्या भुरग्यांक स्क्विंट जावचे चान्सीस चड आसता. आनी मेनी अदर कॉजीस, प्रिमॅच्युअर भुरग्यांक चड स्क्विंटाचे चान्सीस आसता. बर्थ ट्रॉमा जालो, कोणाक जन्मता कितें जाताना ट्रॉमा जालो, जावं जनरल कंडिशन कितें वीक असले तांकां बी स्क्विंट जावपाक शकता. आनी केन्ना केन्ना सांगिल्लें न्ही की जाणट्यान सुद्धा सडनली स्क्विंट जावपाक शकता. ताका खुबशे अंडरलायन कॉजीस आसता. म्हणजे एक म्हणल्यार अनकंट्रोल्ड डायबिटीज जर आसलो, अनकंट्रोल्ड प्रेशर असले, ताका लागून स्ट्रोक जालो, आनी मागीर पॅरालिसीस. केन्ना केन्ना हे पॅरालिसीस जी आसा इट इवन एफेक्ट्स द एक्स्ट्रा ऑक्युलर मसल्स, दोळ्यांतली जी स्नायू आसता ताका सुद्धा पॅरालिसीस जावन स्क्विंट जावपाक शकता. मायस्थेनिया ग्रेविस म्हण एक कंडिशन आसा तातून जावपाक शकता, थायरॉयड प्रॉब्लेमान जावपाक शकता. सो खूब तरेचे कारण आसता जाका लागून स्क्विंट जावपाक शकता, डेव्हलप जावपाक. सो बेसिकली केन्ना केन्ना तुम्ही सांगता कंजा म्हणजे फॅमिली हिस्ट्रीने असून एक जावं शकता, किंवा ना पण तुका म्हणजे जाणटेपणार जावं शकता, किंवा तुम्ही सांगले त्याप्रमाणे डायबिटीस आसा किंवा आनी खंयचे प्रेशर दुयेंस आसा जाका लागून सुद्धा तुमकां स्क्विंट म्हणजे तिरशेपण येऊ शकता. म्हाका सांगा डॉक्टर की सर्वसामान्य जनरली की हाका लागून तुझे विजन अफेक्ट जाता? हय, दिस इज आय वूड से द मोस्ट इम्पॉर्टंट पार्ट ऑफ दिस इंटरव्यू. टेक होम मेसेज जी म्हणटात आमी ते. खुबशे लोकांक ही गैरसमज आसा की तांकां दिसता की स्क्विंटाक लागून दिसत काय इफेक्ट जायना. स्क्विंट इज ओन्ली अ कॉस्मेटीक ब्लेमिश. आसूं, स्क्विंट आसा, ताजें तोंड तितलें बरें दिसना, दोळो तिरसो दिसता अशेंच दिसता, पण लोकांक ही जाणीव नासता की ताका लागून ताजे तिरशे दोळ्यान दिसत कमी आसा म्हणून. बट मोस्ट ऑफ द टायम स्क्विंट जो दोळ्यान आसा त्या दोळ्यान दिसतोय कमी आसता. ते कित्याक लागून जाता म्हणजे जेन्ना आमकां दोनी दोळे स्ट्रेट पळयतात न्ही, सो तेन्ना दोनी दोळ्याचेर क्लियर इमेज फॉर्म जाता, क्लियर चित्र फॉर्म जाता. पण जेन्ना एक दोळो वांकडो पळयता, भायल्या दिशेनी भितरले दिशेनी पळयता, तेन्ना त्या दोळ्याचेर लायट रेज सारखे स्ट्रेट त्या इमेजासून, त्या ऑब्जेक्टासून पडना. तेन्ना कितें जाता, ती इमेज केन्ना केन्ना ब्लर आसता. आनी केन्ना केन्ना जेन्ना एक दोळो दुसरेच दिशेनी पळयता त्या दोळ्याचेर दुसरेच वस्तूची इमेज निर्माण जाता. सो जेन्ना हे दोनी इमेजीस ब्रेना कडेन पावता तेन्ना ब्रेन कन्फ्यूज जाता, बिकॉज दोन वेगळे वेगळे इमेजीस ब्रेन कंबायन करपाक शकना.
सो बिकॉज ऑफ दीस कन्फ्युजन नाजाल्यार मनशाक डबल दिसपाक स्टार्ट जातलें. अच्छा. सो ब्रेन कितें करता, ब्रेन एक्टिवली सप्रेसीस द इमेज ऑफ द स्क्विंटिंग आय. म्हणजे साद्या शब्दांनी सांगचें म्हणल्यार तो दोळो ब्रेन स्विच ऑफ करता. सो जेन्ना तो दोळो स्विच ऑफ जाता तो दोळो हळू हळू मागीर लेझी जाता. ह्याका आमी क्लिनिकल टर्म एम्ब्लायोपिया म्हणटात. एम्ब्लायोपिया मिनींग लेझी आय. बेसिकली कितें जाता, जेन्ना त्या दोळ्याचे दिस्त क्लियर ना आसता, ब्रेन ताका हळू हें करता, सप्रेस करता आनी मागीर तो दोळो म्हणटा आसूं आय एम नॉट गोइंग टू सी. सो ताका लागून केन्ना केन्ना दीस प्रॉब्लेम कॅन इवन बिकम परमनंट. इफ द प्रॉब्लेम इज नॉट ट्रिटेड इन टायम तेन्ना मागीर ते एम्ब्लायोपिया जी आसा इट कॅन बिकम परमनंट. सो दीस इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट दॅट द पब्लीक नोज की स्क्विंटाक लागून दिस्त बी कमी जावपाक शकता म्हणून. सो बेसिकली ही स्क्विंट म्हणजे जाका आमी तिरशेपण म्हणटा हें फक्त एक कॉस्मेटीक म्हणजे सौंदर्याच्या दृश्टिकोनांतल्यान पळोवपाचें अशें हें न्हय, तर ताका लागून इमेज तुजी ब्लर जावं शकता, ब्रेनाचें परसेप्शन चुकूंक शकता आनी त्या लागून दोळ्याचें जें काम आसा तो एक दोळो हळू कामच बंद करूं शकता. तो म्हणटा म्हज्या जर इट इज लायक म्हणजे जर म्हज्या प्रोडक्ट जर मार्केटूच ना जाल्यार कितें प्रोड्यूस करपाचें, समथींग लायक दॅट. म्हाका सांग डॉक्टर, हातूंत मिसकन्सेप्ट लोकांचे कितें तरी आसतलें न्हय वीच यू मस्ट हॅव कम अक्रॉस, कशें आसतात? देर आर मेनी मिसकन्सेप्शन्स क्विंटाक. एक म्हणल्यार तर हेच की दोळ्याची दिस्त इफेक्ट जाता म्हणून खुबशे लोकांक खबर नासता. दुसरें म्हणजे लोकांक दिसता की वय वाडटा वाडटा हळू हळू तो स्क्विंट कमी जातलो अशें खूब लोकांक दिसता, भुरगो ल्हान आसा आसूं न्ही म्हणून. पण तशें ना आसता. थोडे तरेचे स्क्विंट आसता ताका आमी सुडो स्ट्रॅबिस्मस म्हणटात, म्हणजे एक्चुअली स्क्विंट ना आसता पण ते आमकां स्क्विंट तशें दिसता, ते कमी जावपाक शकता. पण दॅट इज नॉट फॉर द पेशंट्स रिलेटिव्स टू डिसायड. त्या भुरग्याक दोतोराचे कडेन हाडपाकूच जाय. सो स्क्विंट जे आसा ताका ट्रिटमेंटाची गरज आसता आनी मोर सो अर्ली ट्रिटमेंटाची गरज आसता. सो कित्याक म्हणजे दोळो जो आसा तो जन्मतात ते बायनॉक्युलर सिंगल विजन जे म्हणटा ते जन्मतात ना आसता, ते हळू हळू डेव्हलप जाता. आणि फ्रॉम बर्थ अप टू ऑलमोस्ट 6 to 7 years ऑफ एज ताका आमी क्रिटिकल पिरियड ऑफ विज्युअल डेव्हलपमेंट म्हणटात. म्हणजे त्या पिरियडान जर हे सगळे मेकॅनिझम्स आसा न्ही, सेन्सरी, मोटार जावं कॉर्टिकल मेकॅनिझम, तातूंत जर कितेंय इंटरप्शन आयलें तर त्या भुरग्याचेर लायफ लाँग परिणाम जावपाक शकता. सो दॅट इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट की हे सगळे मेकॅनिझम स्मूथली चलू, तालमेलान चलू. दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. सो केन्ना यू शूड नॉट वेट. द पेशंटाचे अटेंडर्साक आमी तेच सांगतात की वेळ करूं नाका. वॉट एवर इट इज यू गेट द पेशंट टू द डॉक्टर. नेक्स्ट म्हणजे थोड्या लोकांक दिसता की नाका सर्जरी, इतले ल्हान भुरग्यांक कित्याक करप, सो भंय दिसता तांकां. सो तांकां हे मिसकन्सेप्शन आसता, ही गैरसमज आसता की फक्त सर्जरी एकच ट्रिटमेंट ऑप्शन म्हणून. सो जशें हांवें सांगलें स्क्विंटाक तरेतरेचे कारण आसता, तशे वेगळे ट्रिटमेंट ऑप्शन्स आसता. सो सर्जरी इज नॉट द ओनली ऑप्शन. आणि इवन इफ सर्जरी इज द ऑप्शन फॉर दॅट पर्टिक्युलर स्क्विंट, इवन ल्हान भुरग्यांक 1 वर्साचे कमी भुरग्यांनी सुद्धा 6 महिन्याचे भुरग्याक सुद्धा आमी स्क्विंट सर्जरी करपाक शकता. इट इज रिलेटिवली अ सेफ सर्जरी. सो हे एक मिसकन्सेप्शन आसता, आसूं न्ही भुरगो वाडूं न्ही मागीर पळया अशें खुबशे लोक म्हणटात. आणि एक मिसकन्सेप्शन म्हणजे थोड्या लोकांक दिसता की स्क्विंट इज अ सायन ऑफ गुड लक म्हणून, ना बरें नशीब. सो दॅट ऑल्सो वी शूड म्हणजे ते कमी करपाक जाय ती गैरसमज. म्हणजे एक मिनट ओव्हर गुड लक असू शकता. सो डॉक्टर म्हणजे आता बरें न्ही, आनी लोकांक खूब फावटी कितें दिसता डॉक्टर की ना ताका आतां जर ऑपरेट केलें म्हणल्यार ल्हान भुरग्यांक ऑपरेट केलें आनी ताका जर दिसपाचेंच बंद जालें अशें दॅट्स वॉट दे फील. पण जशें तुमी सांगलें की इवन 1 वर्साच्या सकयल्या भुरग्याक सुद्धा ऑपरेट करून ते तेजें विजन रेक्टिफाय करूं शकता, स्क्विंट करेक्ट करूं शकता. दॅट वील गिव अ क्लियर इमेज आनी ताजी प्रोडक्टिविटी बी वाडटली. कारण इट इज नॉट बिकॉज ताका 3D इमेज मेळ्ळी न्हय, कारण आतां तो फक्त एक 2 डायमेन्शनल पळयता किंवा चुकीचें पळयता. सो जर तो चुकीचें पळयता चुकीचेंच परसीव करतलो. सो अशें जायनासतना तो योग्य जे खरेंच जी इमेज आसा ती परसीव करून त्या प्रमाणे तो हँडल करपाक शिकतलो. बरोबर. सी फॉर एक्झाम्पल ही इज डुईंग सम फायन वर्क, देन ताका ते इमेजीस जर सारकी दिसना जाल्यार ते करतलो कशें. सो हें सगळें जावपाक जायना. जाल्यार पेरंट्सांनी डॉक्टरा कडेन वचून दोतोर सांगता तो निर्णय मानून घेवप इज मोर इम्पॉर्टंट रादर दॅन म्हाका अशें दिसता ना तो अशें म्हणटा आजो म्हणटा ना ताका मागीर फुडें दिसपाक त्रास जाला फुडले ते मागीर तशें चड चिंतनाकात. यू गो टू डॉक्टर बिकॉज टुडे सायन्स इज एडवान्सिंग. लॉट ऑफ थिंग्स हॅव चेंज. आतां पयलींच्यो सगळ्यो गजाली उरूंक ना आनी हें वाडतें किंवा बदलतें तंत्रगिन्यान आसा ते नवे वैजकीय
उपचार आणि उपचार पद्दती सुद्धा तांणी बदलल्यात. सो हाचो फायदो सगळ्या लोकांक जावपाक जाय. हय. बरोबर. हय. डॉक्टर आता म्हणजे तुम्ही म्हाका केन्ना केन्ना असो म्हज्या मनात एक प्रश्न विचारता की हातून टायप्स म्हणून तुम्ही जो म्हटले की हय. हे वटेन पळयता ते वटेन, बट इज दॅर एनी टायप्स असं असता? हय, स्क्विंटान खुबशे टायप्स असता. आमकां विस्कटून सांगात, कारण आमचेर तसो time आसा. विस्कटान ब्रीफली हय, ना, सांगू हरकत ना, आमकां time आसा. ओके. सो बेसिकली मेन अशें आमी म्हणलें की स्क्विंटाचे टायप्स कशे म्हण सांगपाचे जाल्यार एक म्हणटात आमी ताका कन्कॉमिटंट स्क्विंट, दुसरें म्हणटा आमी इनकॉमिटंट स्क्विंट. सो हे मातशे एकेडेमीक टायप आसता, अशें हांव मातशे साद्या शब्दांनी सांगपाचे हय, प्रयत्न सादे शब्द. करता. सो कन्कॉमिटंट स्क्विंट म्हणजे कितें? सो प्रत्येक डायरेक्शनान जेन्ना दोळे टर्न जाता, एवरी डायरेक्शन, दाव्यान आसूं नी, उजव्यान आसूं नी, वयर आसूं, सकयल आसूं, तो स्क्विंटाची जे डिग्री आसता, म्हणजे जितलो तो दोळो वांकडो आसता, तो सेम आसता प्रत्येक डायरेक्शनान. ताका आमी म्हणटा कन्कॉमिटंट स्क्विंट. इनकॉमिटंट स्क्विंटान कितें जाता, तातूंत दोळो एक मे बी रायट सायडीन पळयतना चड तिरसो दिसता, लेफ्ट सायडीन पळयतना कमी तिरसो दिसता. सो प्रत्येक डायरेक्शनान ते स्क्विंट वेगळे वेगळे आसता. आनी तातूंत मोस्टली ताका स्नायूचे कितें तरी पॅरालिसीस जाले जावं ते मसल प्रॉब्लेम आसपाक शकता. परत कन्कॉमिटंट स्क्विंटाक बी डिपेंडींग ऑन डायरेक्शन, खंयचे डायरेक्शन, भायले दिशेनी डिविएटेड आसा, भितरल्या दिशेनी डिविएटेड आसा, ताज्या वयल्यान आनी तरेतरेचे स्क्विंट आसता. भायले दिशेनी जेन्ना दोळो डिविएटेड आसता ताका एक्झोट्रोपिया म्हणटात. अच्छा. आनी भितरले दिशेनी जेन्ना डिविएट जाता ताका इसोट्रोपिया म्हणटात. परत ह्या इसोट्रोपिया आनी एक्झोट्रोपियान आनी तरेतरेचे स्क्विंट आसता. एक थोडेशे सांगता. हय, सांगा, वेळ आसा, सो बिंदास तुम्ही सांगा. आणि तुमी लोक आयकता आसतना वी आर फोकस ऑन ओनली वन टॉपिक, हय. सो यू हॅव गॉट टायम टू डिस्कस एवरीथिंग. ओके. सो इसोट्रोपिया म्हणजे आसा ताका अगेन आमी कारणाक कित्याक लागून तो स्क्विंट जाता त्या कारणाक डिपेंड करून आमी वेगळे वेगळे तरेचे स्क्विंट म्हणटात. एक म्हणटात इन्फंटायल इसोट्रोपिया. इन्फंटायल इसोट्रोपिया जे आसा तातूंत सामके धाकटे भुरग्याक जाता, एज अर्ली एज 6 months ऑल्सो त्या भुरग्याक स्क्विंट आमकां दिसून येता. आनी ताका चडशे ट्रिटमेंट ऑप्शन सर्जरीच आसता. सो ते एक आसता. दुसरें म्हणजे ताका आमी म्हणटात अकोमोडेटीव इसोट्रोपिया. ते चडशे 2 ते 3 जावं 4 वर्सां, 3 वर्साचे पर्यंत भुरग्यांक जाता. ते वॉकलाचे नंबराक लागून जाता, रिफ्रॅक्टिव्ह एरराक लागून. सो तेन्ना ते स्क्विंटाक ट्रिटमेंट ओन्ली वॉकले दिवन सुद्धा डोळे स्ट्रेट जावपाक शकता, करेक्ट जावपाक शकता. ताजे नंतर सेन्सरी डिप्रायवेशन म्हण एक आसता. सेन्सरी डिप्रायवेशन नेम इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी. जर त्या भुरग्याक जन्मता मोतीबिंदू आसलो, रेटिना प्रॉब्लेम, अशे कितें प्रॉब्लेम असले आनी लायट रेज दोळ्याचेर रेटिनाचेर पावना, जो इमेज क्लियर ना, तर तेन्ना सुद्धा तो दोळो स्क्विंट जावपाक शकता, डिवेट जावपाक शकता. ते सेन्सरी डिप्रायवेशन म्हणटात स्क्विंट. ताजे नंतर अगेन मेनी अदर टायप्स आर देर. प्लस एक्झोट्रोपिया म्हणले न्ही, ते जेन्ना दोळो भायर वता, एक्झोट्रोपिया, ताका सुद्धा अशेच वेगळे 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 टायप्स असतात. आणि एव्हरी टायप, आता हे कंजनायटल कॅटरॅक्टाक लागून जर स्क्विंट जालो, म्हणजे मोतीबिंदूक लागून जर स्क्विंट जालो, ताजे ट्रिटमेंट टोटली वेगळे, ताका मोतीबिंदूची सर्जरी करची पडटली. जर रेटिना प्रॉब्लेमाक लागून जालो तर रेटिना प्रॉब्लेम ट्रीट करचो पडटलो. सो एव्हरी स्क्विंट जे तरेतरेचे कारण आसात तशेंच तरेतरेचे वेगळे वेगळे ट्रिटमेंट बी आसता. आणि स्क्विंटाक लागून दिस्त कमी जावपाक शकता आणि केन्ना केन्ना कमी दिसताक लागून स्क्विंट जावपाक शकता. सो ते अशे इंटर रिलेटेड आसता. अच्छा, म्हणजे लायक विशेष सर्कल, हय. हाका लागून ते जाता आणि ताका लागून हे जाता. अच्छा. हय हय. सो म्हाका सांगात, आता तुम्ही सांगले न्ही डॉक्टर की तांकां अशे वेगळ्या तरेची कारणां सांगली आनी कशा पद्दतीन ते हँडल करप तें सांगलें. तरी पण तुम्ही जशें म्हटलें की थोड्या वेळा पयलीं की आज आमचे कडेन तरेकवार मॉडेलिटीज आसा, मॅनेजमेंट हे ते. सो ट्रिटमेंट ऑप्शन कितें आसता ताका? हय, ट्रिटमेंट ऑप्शन जशे हांवें कारणां सांगली न्ही, सो तशे तशे ट्रिटमेंट ऑप्शन्स आसता. एक म्हणल्यार चश्म्याचो प्रिस्क्रिप्शन दिवप. ज्या पेशंटाक स्क्विंट केन्ना केन्ना न्ही हे सगळे तरेचे वेगळे वेगळे तरेचे ट्रिटमेंट जे आसा ताचो कॉम्बिनेशन करचो पडटा. एक पेशंटाक फक्त एकच तरेचे ट्रिटमेंट दितले अशें ना आसता. सो कॉम्बिनेशन करचें पडटा. तो एक म्हणल्यार चश्म्याचो नंबर, तेजेन केन्ना केन्ना टोटली स्क्विंट कमी जावपाक शकता. दुसरे ट्रिटमेंट म्हळ्यार थोडे लोकांक न्ही इंटरमिटंट स्क्विंट आसता, म्हणजे कॉन्स्टंट तांकां स्क्विंट अशें दिसना आमकां. मदीं मदीं दिवसांतल्यान थोडेच वेळा दोळो भितर गेलो, भायर गेलो, अशें सुद्दां थोड्या लोकांक जाता. तांकां मागीर दोळे तकली उसळप, दोळ्याचेर ताण पडप,
इंटरमिटंट ब्लर्ड विजन असे बी सिम्पटम्स असता. सो तांकां थोड्याक आमी स्मॉल प्रपोर्शन ऑफ पेशंट्स तांकां आमी ऑर्थोप्टीक एक्सरसाइजीस म्हणून दितात. दोळ्याक एक्सरसाइज करपाक, दोळ्याची स्नायू जी आसा ती स्ट्रॉंग करपाक लागून तो एक ट्रिटमेंट ऑप्शन जाला. तिसरो म्हणल्यार पॅचिंग म्हणटात आमी. पॅचिंग म्हणजे कितें, आतां जस्ट नाव हांवें लेझी आय बद्दल सांगलें न्ही, एम्ब्लायोपिया बद्दल. जेन्ना दोळो तिरसो असता तेन्ना ब्रेन त्या दोळ्याक स्विच ऑफ करता. सो आमी कितें करतात, तो दोळो स्ट्रॉंग करपाक आमी ताका वकलाचे नंबर दिले, जावं ताजो कॅटरॅक्ट आशिल्लो ट्रीट केलो, कितें ताका ट्रिटमेंट दिले. पण त्या दोळ्याचे आनी ब्रेनाचे संबंध अजुनूय बरे जमूना, एस्टॅब्लिश जावना. सो ताका आमी कितें करतात, नॉर्मल जो दोळो आसा ताका आमी पॅच करतात. परमनंटली न्ही, फ्यू अवर्स अ डे, समटायम्स 4 hours 6 hours एवरी डे. सो जेन्ना तो दोळो पॅच्ड असता त्या दोळ्यात आमकां दिसना. सो ब्रेन इज फोर्स्ड टू यूज द स्क्विंटिंग आय. असो बाबा तूच आसा, हांव तुज्याच कडेन तुका, मिनींग द कोऑर्डिनेशन इम्प्रूव्स. सो ताका लागून दॅट इज वन ऑफ द ट्रिटमेंट, पॅचिंग म्हणून. सो आनी लास्ट बट नॉट द लिस्ट, दॅट इज सर्जरी. सर्जरी इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टंट ऑप्शन्स फॉर सर्टन टायप्स ऑफ स्क्विंट. सो बेसिकली तुम्ही सांगले जशें आमी पयलीं उलयताले की सगळें प्रोड्यूस केला मार्केटच ना, म्हणजे आता कितें आसा तू ताका मार्केट तयार करता. सो मार्केट आसा म्हणून तो आपले चल ओके आपले खपता न्ही म्हणून तयार करतलो. सो इन दॅट पॅटर्न द आय विच यू वन्स यू क्लोज वन आय, द नॉर्मल आय क्लोज केलो काय जो अफेक्टेड आसा तो हळूहळू इम्प्रूव्ह जावपाक सुरू जाता. सो दॅट इज ऑल्सो गुड मॉडरेटी. सो डॉक्टर आता जशें म्हटलें की आमी सुरवातच उलयतना कितें म्हटलें की लोकांच्या मनात एक भय असता, ऑपरेट केलो जाल्यार मागीर ताका फुडें दिसना जायत जाल्यार आतां ताका दिसता तरी अशें इट्स समथींग लायक दॅट. सो ताका पळयता तुका हें दिसता, हय हें दिसता, हय. सो दॅट मिन्स ही कॅन सी तांचे परसेप्शन. आतां जर फाल्यां ऑपरेट केलो आनी जर ताका दिसपाचेंच बंद जालें जाल्यार, सो ह्या भया खातीर बरेचशे लोक स्क्विंट सर्जरी करूंक सोदनात किंवा करनात. सो ह्या जी थिंकींग प्रोसेस आसा किंवा हो जो लोकांचो मिसकन्सेप्ट आसा ताचेर तुमी सांगलें की ना, आज खुबशी गजाली बदलल्यात आनी सर्जरी इज ऑल्सो सेफर. तर म्हाका सांगात, तुमी सर्जरी म्हणजे एक्झॅक्टली तुमी करता तरी कितें? हय, ते तुम्ही बरीच गोष्ट सांगली ऍक्च्युअली. खूप लोकांक अशें दिसता की आसूं दिसत बरी आसा न्ही, कित्याक आमी कितें हात लावया, कितें आसूं, फक्त ते कॉस्मेटीक प्रॉब्लेम आसा. पण कितें जाता तांकां खुबदां खबर नासता, बिकॉज तांची डेली एक्टिविटीज तेमी चालू आसता आनी तो तांकां एडॉप्ट केल्ले आसता एकच दोळ्यांनी पळोवपाक. अशें आमकां कळपाक जाय जाल्यार आमी जर एक दोळो बंद करून प्रपंच जर पळयलें आमकां कशें दिसता. ते स्क्विंट आशिल्ल्या मनशाक, एस्पेशली सिवियर स्क्विंट आशिल्ल्या मनशाक तांचे सरावंडींग तशें दिसता. पण तेमी तांचें लायफ तातूनच एडॅप्ट जाल्लें आसता, सो तांकां खबर नासता. सो तशें थोडे लोकांक तेच दिसता, नाका नाका आतां कितें हात लावया, सगळें सारकें आसा, काय करची गरज ना. पण रिगार्डींग दीस आय वूड लायक टू से दॅट स्क्विंट इज वन ऑफ द सेफेस्ट सर्जरीज ऍक्च्युअली. आणि ते कित्याक जाणा, बिकॉज नॉर्मली आतां हो दोळो आसता, दीस इज अ आयबॉल. मोतीबिंदूचें ऑपरेशन करपाक जाय, रेटिना सर्जरी करपाक जाय, कितें करपाक जाय जाल्यार तुमकां दोळ्याचे भितर वचचें पडटा. भितर लेन्स आसता ते भितर वचचें पडटा, रेटिना भितर आसता. सो इन स्क्विंट सर्जरी आमी ऑपरेशन करतात ते दोळ्याचे मसल्साचेर, स्नायूचेर. आनी ते मसल जे आसता ते दोळ्याचे भायले सरफेस आसता पळय ताजेर इन्सर्टेड आसता. सो आमी स्क्विंट सर्जरीन दोळ्याचे भितर वचत ना. बिकॉज ऑफ दॅट दिस्त कमी जावपाची, भितरल्या भागान इन्फेक्शन जावपाचो चान्स हो सगळो स्क्विंट सर्जरीन नाच आसता. आणि इवन स्क्विंट सर्जरी आता डे केअर सर्जरी आसा, सकाळी एडमीट जावन डिस्चार्ज सुद्धा जाता भुरगो. सो इट्स नॉट लायक पेशंटाक खूब तेंप एडमीट करून दवरपाक जाय अशें बी नासता. आणि इवन स्क्विंट सर्जरीन जे सुचर्स आमी वापरतात स्टिच ते एब्झॉर्बेबल असतात, ते परत काडपाची बी गरज नासता. So regarding all these things, squint surgery is a very safe surgery and I think more people should accept it. More people should be open to it. बरोबर. आता तुम्हाला असं मातसो अकॅडमिक ट्विस्ट असो विचारता. आता तुम्ही सर्जरी बद्दल सांगले की सेफ कशी ती सांगली, पण आता ऑपरेट करच्या पयलीं हॅव यू आता से आमी कशें लायक सी आमी नी जॉयंट प्रॉब्लेम आसता किंवा टीकेआर जाका म्हणटा, तर तो पयलीं तो MRI सगळे त्याचे मेजरमेंट्स घेता, खंयचो लिगामेंट खंय इन्सर्ट जातलो, खंय कितें कट जावचें पडटलें, खंय हे सगळें जजमेंट करता, रोबोटीक सर्जरी ऑर मॅन्युअल ऑटोरिटी. पण तुमच्या हातून अशें आसता? हय हय, डेफिनेटली. स्क्विंटाक ऑपरेट करचे पयले खुबशे टेस्ट असतात, क्लिनिकल टेस्ट जे आमी करतात. ते एक टेस्ट म्हणजे कितलो डिविएटेड आसा, कितले एंगल कितलो आसा त्या स्क्विंटाचो ते कळपाक जाय.
इवन बिफोर दॅट सगळ्यात पयलीं आमकां हे चॅक करपा जाय दिसता कितली आसा त्या दोळ्यान. एक दोळो बंद करून दुसरो दोळो बंद करून आमी चॅक करता. नेक्स्ट म्हणजे वॉकलाचो नंबर आसा काय कितें, वॉकलाचो नंबराक लागून तो स्क्विंट आसा काय कितें तें पळोवपाक जाय. तिसरें म्हणल्यार दोळ्याचें एक्झामिनेशन करचें पडटा आमकां. सो दोळ्यान लेन्स कशें आसा, कॉर्निया कशें आसा, दोळ्याचो पड्डो रेटिना कसो आसा तें सगळें चॅक करपाक जाय. ताच्या नंतर दोळ्याचे जे मसल्स आसा ताजे मुवमेंट, एक्स्ट्रा ऑक्युलर मसल्साचे मुवमेंट, कितें रिस्ट्रिक्शन आसा ते चॅक. हय. सो बेसिकली यू टेक इंटू अकाउंट ऑल द पॅरामीटर्स, एव्हरीथिंग. म्हणजे इट इज नॉट जस्ट मसल्स एज यू हॅव मेन्शन्ड की ऑपरेशन इज ओनली फॉर द मसल, बट एव्हरीथिंग इज काउंटेड. डॉक्टर म्हाका सांग, आतां आमी हे सगळे ट्रिटमेंट फॅसिलिटीज सगळे उलयले, आतां ह्यो ट्रिटमेंट फॅसिलिटीज गोंयांत उपलब्ध आसात आनी आसा जाल्यार खंय आसा, इन शॉर्ट सांग आमकां. ओके. हे ट्रिटमेंट फॅसिलिटीज गोंयान बरेचशे प्रायवेट आनी गव्हर्मेंट इन्स्टिट्यूट्सान अवेलेबल आसा. GMCन आसा, पोंडान आसा. सो GMCन केन्ना केन्ना कॅम्प्स सुद्दां जातात, शिबीर म्हणटात पळय ते. सो सांगपाक गेल्यार आतां नेक्स्ट फ्यू मंथ्सान एक कॅम्प आसा 4th to 8th नोव्हेंबर. थंय ट्रिटमेंट तेन्ना चालू आसतले आनी ह्या कॅम्पाचे जे स्क्रिनींग आसा ते संडे 27 ऑक्टोबर हे रवींद्र भवन मडगांवांत तेजें स्क्रिनींग जावपाचें आसा 9:30 ऑनवर्ड्स. सो सगळ्यान ट्रिटमेंटाचो लाभ घेवपाचो म्हणून गरज आसा, सांगू शकता. म्हाका दिसता आयच्या कार्यावळीच्या निमतान बरीच मोलादीक माहिती तुम्ही आमच्या सगळे पळोवपी आसा तांच्या खातीर सांगली. मुद्दाम वेळ काडून तुमी स्टुडियोंत आयली, ह्या खातीर तुमकां आमच्या स्टुडियोच्या टिमीच्या वतीन काळजांत सावन देव बरें करूं. नमस्कार. थँक्यू.